हे जे बीजेपी चित्ता तांकां दिसता कितें आज तांचे बरोबर हे स्वता तांकां कित्याक दिसता हाजेर मातशें उलोवया. आमी आतां एक गणीत आमगेली आंकडेवारी सांगली आनी आमची आंकड्यांची एनालिसीस सांगलें. आतां पॉलिटिकल एनालिसीस उलोवया मातशें. तांकां कितें दिसता आज आपल्या बरोबर विश्वजीत राणे आसा, आज आपल्या बरोबर बाबूश मोन्सेरात आसा, आज आपल्या बरोबर रोहन खंवटे आसा, आज आपल्या बरोबर अशी एक खडेगाठ रती महारथी आसात जांचो स्वताचो वोट शेअर एक आसा. भारतीय जनता पक्षाचो वोट शेअर आसाच, पण हे जे रती महारथी आसात ते स्वताचो एक सायजेबल वोट शेअर तांचो आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी प्लस तांचो स्वताचो सायजेबल वोट शेअर इज इक्वल टू मोर देन 35%. अशी जर तांकां दिसलें हें गणीत चुकीचें ना, चुकीचें ना. आणि हे आता पर्संटेज जे आसा ही आमी बीजेपीक मेळिल्ल्या मताची धरलेली आसा. पूण जे काँग्रेसीन मागीर जिखून येयले आनी जे 8 जाण गेले तो जो वोट शेअर आसा तो एक वोट शेअर तेका एक अर्थ आहा. पूण तो आतां तो आमी हातून कावंट करूं शकना. पूण ते 8 जाण येयल्या न्हू हेच्याकडे आसा ते आपलो वोट शेअर घेवन आयल्या म्हणटा तूं. तो केन्ना कळटलो तुका? 27 ते लोक आसतले हांगा काय वेगळे कितें करतले तेन्ना कळटले. म्हाका दिसता की भितरले 3-4 लोक रावपाक येयल्या. 3-4 लोकांची हांव गॅरंटी दिवं शकना. सो बीजेपी तशी तयारी करची पडटली. आसा दामू कशें आसा, दामू हुशार तो इतकी वर्सां तो रावला पार्टेन. ताणें सगळे पक्षाचे उतार चढाव सगळे पळयला आनी तो जे पद्दतीन आतां कामाक लागलेलो आसा न्ही ते पळयल्यार ताची एक स्ट्रॅटजी वेगळी आसतली. सीएमाचे आनी ताचे जर मेळोन वेगळें जर कितें तेंच्यांनी गणीत केलें, कारण फाटल्या इलेक्शनाक 22 कशें आसा, नावेली नवीन हाडलो तेंच्यांनी, काणकोण, सावर्ड्या, शिरोडा हे गेल्ले परत हाडले तेंच्यांनी आपल्या कडेन. सो हे आसा पार्टी काम करपाची जी एक टॅक्नीक जी आसा ती बीजेपी कडेन आसा, दामूय कडेन आसा आनी सीएमाय कडेन आसा. तो एक भाग जालो म्हणून ताका एक विश्वास आसा कितें 52 ताकाय खबर आसा ती आनी 2-3% वाडटली, वाडली वाडलीच जाल्यार म्हणजे ती एंटी इन्कम समज चड जावंक ना जाल्यारच तो चान्स येतलो ताका 27 वाडून 3-4% वाडटली ना अशें न्ही. तो जे म्हणटा तेणें ते कार्यकर्त्यांची सायकोलॉजी हे करून तेणें ते तेजेर इफेक्ट जावचो म्हणून तेणी प्रयत्न चलयल्या नो डावट. पूण काँग्रेस प्रमोद आसात न्ही, काँग्रेसीचे भितरल्यान कितें चल्लां किंवा जो ऑपोजिशन गट आहा त्यांचोय चल्ला आनी सत्ताधारी पक्षांनी असे कांय लोक आसात त्यांचे तकलेन कितें चल्लेलें कांय जाणांचे की 27 वेगळी चूल करपाक जाय, वेगळो ग्रूप करपाक जाय म्हणून. सो हे जर सगळें जालें न्ही जाल्यार बीजेपीच्या पर्संटेजाचेर इफेक्टूय जावं येता, म्हणजे वाडपाच्या पेक्षा ती कमी जावं येता. आतां म्हाका कोणी कितें म्हणटलें, हांवें जर पांडुरंग बाब प्रश्न विचारलो तो म्हगेलो प्रश्नूच चुकीचो म्हणटले. ते कितें म्हणटले, विश्वजीत राणे फाटले वेगळे आशिल्लो, बाबूश मोन्सेरात फाटले वेगळे आशिल्लो, बरोबर, रोहन खंवटे फाटली इलेक्शनां आशिल्लो, तरीकय तांगेलो जो वोट शेअर आसा तो 33.31 उरलो. सो आतां हांव तुका थोडीं नांवां एड करून विचारता, कारण सामकोच आमगे प्रश्न चुकीचो म्हणपा नाका. दिगंबर कामत आयलो, बरोबर, मायकल लोबो आयलो, संकल्प आमोणकार आयलो आनी अशे आनीक इतर 5 जाण आयले. आतां हे आपलो वोट शेअर घेवन येतात. ही जी मॅथमॅटिक्स आसा, अशी पॉलिटिक्स हे मॅथमॅटिक्साचेरूय चलता आनी कॅमेस्ट्रीचेरूय चलता. मॅथमॅटिक्स फक्त पयलीं म्हण जायना, कॅमेस्ट्री पळोवपा जाय. संकल्प आमोणकर ही 3 एग्जाम्पल घेवया. मायकल लोबो, दिगंबर कामत हे जर धरले, हांचो स्वताचो वोट शेअर जो आसा तो तूं डायरेक्ट हाडून बीजेपीचे वोट शेअरा एड करपाक शकता. म्हणून आमी हे डिकोड करतले जाल्यार एसेंब्लीचे इलेक्शन घेवचे पडटले. एसेंब्ली इलेक्शनाक आमी मायकल लोबो आनी हे घेवया, दिगंबर कामत. मायकल लोबोची जितली वर्साक लोकसभेक बीजेपीक पडटाली तितलीच पडली. मायकल हेवटेन येयलो तरी कलंगूट मतां बीजेपीची वाडली नात. आनी दिगंबर म्हाका शर्मताचो डायलॉग याद जाता, आमची 9,000 ठरलेली आहा, वयली येता ती दिगंबराची. ती कितली येयली येवना न्हू. आनी 1,300 काय इतले दिगंबर कॉन्टेस्ट केल्या, दिगंबर बीजेपी टिकेटाचे जिखतलो, पण वोट शेअर तोच उरतलो, तो डबल जातो. दिगंबर प्लस बीजेपी लोकसभे जालना 60%, 70% अशें लोकसभा इलेक्शन दिसपाक जाय आसले ते. तितले बरें इलेक्शन, तितले फेवरेबल इलेक्शन बीजेपीक लोकसभा साउथ गोवा आसले तेंचे सगळे कॅल्क्युलेशन्स पयल्या. सो आमी हे न्हू प्रमोद आनी फाटल्या हेका केले जेन्ना 2019 10 काँग्रेसचे फुटोन येयल्ले तेन्ना आमी सगळे तेंची पडल्या ती मतां आतां हेवटेन शिफ्ट जाल्या अशें धरून कॅल्क्युलेशन केल्लें की 50% वयर पावताली. पण इयर एंड म्हटल्यार कितलेशेच सोडून गेले, नवे रोहन बी नवे येयले, कितलेच सोडून गेले. जेन्ना इलेक्शन येता पळय न्हू तेन्ना सगळीं गणितां बदललेली आसता. मायकल आतां येयला, मदीं कोण म्हणटालो मायकल दुसरी पार्टी काडटलो, रोहन हांवें हे ओरिजिनल बीजेपी न्हू. फाल्यां जर ते पळयतले सिच्युएशन आनी कितें डिसिजन घेवपाक शकता. आनी ते दुसरें आयकता ग्रूप एक वेगळो, तुमी म्हटलें एक ग्रूप वेगळो कितें तरी विचार करपाक सोदता. ही सगळी गजाली 27 म्हणजे 26च्या एंडाक
कळपाक लागतले आनी तो बीजेपीचो तो 33 ओरिजिनल आपलो आहा पळय त्या टायमाक खेळपाचो तो थंयच उरता आनी सिटांचे हांवें म्हटलां तशें जे कन्स्टिट्युएन्सी वायज हें करून एक सीट जे हें करता पळय सीट शेअर वयर वचपाक शकता वोट शेअराचो प्रश्न जो आसा तो थंयच घुस्पत उरतलो कशें आहा मुखाल्ली प्रश्ना मरे वचचे पयलीं 27 ह्या शब्दां भितर आनीक 2 शब्द आहात एक सत्ता आनी दुसरी 20 हां बरोबर न्ही सो आतां ह्या खेपेक 2022 लोकांनी 20 जाणांक सत्ता दिल्ली 20 आयिल्ली भारतीय जनता पक्षाचे आज हे जी सत्ता आसा 20 जाणांची ती एक्चुअली ती 27 जाणांची करपाचो हावेस पक्ष भारतीय जनता पक्ष बाळगिता 20 जाणांच्या सत्ता ही 27 करपाची हावेस हो आतां हो कितलो खरो जातलो कितलो फट जातलो हो लौकिकान सांगलो तसो 2026च्या चवथी उपरांत आमकां कळपाक लागतलें बरोबर न्ही पण ताची वारी जें आसा तें आतां सावनूच तुगेलें तें वारें चालू आसा